शेनवारा दिवचल बड्डे वाठारात बांयत पाडो पडिल्लो। थळाव्यांनी ताका पळयताच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी जेसीबीच्या आदारान ताका व्यवस्थित वयर काडलो। पळयात पुराय बातमी। आठांक कॉल येयले की हांगा एक पाडो पडला सार्कल कन्स्ट्रक्शना कडेन बड्डें। आमी रोखडोच टर्न आवट केलो आनी हांगा येवन पळयता जाल्यार तो पाडो जितो आसलो भितर बांयन। रोखडेच आमी धाड केलें काडपाक तेका आनी तें हेल्प आमची जेसीबी हाडली आनी तो तेजो ओनराक सुटलो पडलो वयर काडलो तो मारपाक घरी येतालो पयर आमच्या ऑफिसा कडेन बसलो इतल्यान आनी बायकचेर लक्ष मारलो की म्हाका बायकचेर वयर सामान आसा दिसूंक ना म्हणून हांव बायक कडेन घेवन वचून पळय जाल्यार भितर गाय पडलेली आसली। तितल्यान हांवें पात्रांक कॉन्टेक्ट केलो। पात्रांक म्हणलो पळय कशें कितें तें। मागीर हांवें ते आमच्या मॅनेजराक फोन केलो आनी सांगलें की हांगा चूक जाला मातसो फायर ब्रिगेड कळ। इतल्यान आतां फायर ब्रिगेड येयल्ली आसा। इतल्यान मागीर आमचें मशीन हाडून ती गाय आमी काडली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।